एक्चुअली आयज आमचो मेन मोटो हिंगा येवपाचो म्हणल्यार हो तुमी म्हजे फाटल्यान चोयताय तो हिंगा हो जावन आसा NDS नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप. ओके, सो जेन्ना हो तुमी हिंगा कितें कंस्ट्रक्शन कोताय जाल्यार तुमकां पयलीं म्हणटाय तें TCPचें परमिशन आसपाक जाय. सेकेंडली हिंगा हें आख्खें हिल कटींग जाल्लें आहा आनी हें हिल कटींग जावन इतलें जालां की तुमकां दिसतलें हेजे फाटल्यान आहा लुपीन कंपनी आख्खी वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट जी आहा तेका टच केल्या. हे इतल्या पावलो आहा की आयज पासून हेजेर कोण आपल्याचो फोकस घालना. सगळे म्हणटाय दोंगर आहा म्हणटाय की चल हे भितरल्या भितर कितें चल्लां कोणाक कांय खबर आसना. सेकेंड थिंग म्हणल्यार आतां हिंगा इतली स्ट्रक्चर्स येयलो आहाय G+3 स्ट्रक्चर्स आहा हिंगा आनी हे स्ट्रक्चर्स आख्ख्यो इल्लिगल आहा हिंगा. मोस्ट ऑफ द हावजीस ओवर हियर आर इल्लिगल. आनी तितून बोरवेल मारले, बोरवेलो. आतां कितें जाता हिंगा हे दोंगराचेर वयर जाता हिंगा लोक बोरवेल मारता. हिंगाचें उदक सोमतें अंडरग्रावंडसून उदक तांकां पावता. सो आमकां ही जी सकयल आमची घरां आसताय तांकां उदक पावना. उदका लागून फातीशेर जाता बाबा आमकां 1-2 वर उदक मेळटा पूण हिंगा हांकां 24 hours 24/7 म्हणटाय ते भाशेन. थर्ड थिंग म्हणल्यार आमचे पंचायतीक मातशें एक आमची मेसेज आहा कित्याक ही जी घरां आहाय तांकां पंचायतीन बायफोकेशन नंबर दिले, मोर दॅन 100 बायफोकेशन नंबर, इल्लिगल बायफोकेशन नंबर. आनीक ही हांवें ऑलरेडी एक कंप्लेन घायलोली पंचायतीन, अजून पासून तेजेर एक्शन जालें ना. मागता पंचायती कडेन आमगेले कोर्तालीम पंचायत कित्याक हें कोणसुवा जें आहा तें आमकां पडटा. मागता हितून पंचायतीन मातशें जाता तितलें इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय कित्याक म्हाका दिसना कित्याक आमी येयलोले पावटी आमकां न्यू स्ट्रक्चर्स दिश्टी पडटाय, न्यू प्लॉटिंग जाताय, न्यू हांब येताय. आमकां कांय खबर आसना. आमी सकयल गांवां रावताय, दोंगरार रावन दोंगर काबार कोताय आख्खोच. लास्ट हांव मागता मातशें आमच्या MLA लागीं की हे जे तेजे MLA अंडर आमच्या पंचायत ZP आहा, MLA अंडर ZPच्या अंडर पंचायत आहा आनी पंचायती अंडर पंच मेंबर्स आहाय. हें आपल्याच्या वाड्यान जें कितें चल्लां हें पंच मेंबरान चोवपाची जबाबदारी पंच मेंबराची. तुका लोक येवन सांगतलो बाबा तुगे वाड्यार हें चलता तें चलता, हेजेर पंच मेंबरान डिपेंड रावपाक शिरी पडना. बाबा आपल्याच्या वाड्यान कितें चल्लां तें पंच मेंबरान आपूण चोवपाक जाय, पंचायती मुखार घालपाक जाय की बाबा आमकां सांगनासतना आमगे पंचायती इन्फॉर्म करनासतना लोक थिंगा घर बांदता, तांकां लायटी कनेक्शन मेळटाय, बोरवेल मारता इल्लिगल बायफोकेशन नंबर म्हण तूं पंचायतूच दिता तें आमच्यान आनी हें सांगो जायना कितें आहा तें तेंचे भितर. सो ही पंच मेंबराची रिस्पॉन्सिबिलिटी. MLA मातशें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय की तेजे अंडर जितलें कितें हें आहाय जावं ते पंचायत जावं ते ZP तांकां मातशें इन्फॉर्म करचें, आपल्या हातीन धरच्यो आनी ही मातशें कामां बरे भाशेन करून घेवची. इतलें आमचें मागणें की पंचायतीक आमी लास्ट एकदां रिक्वेस्ट कोत्ताय की बाबा हें हिंगा आतां स्टॉप कोनाय जाल्यार मुखार स्टॉप जावपाना. हें आयज जे भाशेन वाडत वयता मुखारूय वाडत वयतलें कित्याक आनी एक म्हणल्यार हेंची हिंगा गार्बेज आहा ती गार्बेज बाबा तांकां हिंगा कोण व्हरों येना जाल्यार आमकां खबर ना कित्याक गार्बेज ते हिंगा थिंगा उडयताय. आख्खो गार्बेजी दोंगर जालो आहा हिंगा. आनी सिवेज वॉटर म्हाका खबर ना हेल्थान हांकां परमिशन कितकोन दिल्लें. सिवेजी वॉटर आख्खें रस्त्याचेर देंवोन येता आनी आमी जेन्ना थिंग गेले त्या टायमार तो थिंग धांकणे लायता एकलो बंद करपा तें उदक भायर सरता तें. म्हळ्यार आमी कितें कुड्डे सारके म्हळ्यार आमकां कांय दाखोवपा सोद नाय. पूण हें एक एग्जाम्पल आमच्या फकत कुट्टाळेच्या विलेजान न्हू पूण आमच्या आख्खे ऑल ओवर गोवा आमच्या लोकांनी बाबा हो एक टायम जाग जावपाचो. आनी आमी पंचायतीन गेलोले पाटी पंचायत आमकां म्हणटा बाबा विडियो मातशें काडनाकाय तुमी, विडियो काडनाकाय म्हणटा. आमकां कितें जाता एक विडियो काडलो आमकां एक प्रूफ उत्ता बाबा आमी तुमकां उमकें उलयलें म्हण, नाल्यार वबल जालें हाल म्हळ्यार ती परतून चेंज जाताय. आमी ना अरे आपल्या उगडासून आपूण केन्ना सांगलो तुवें अशें करून उलयताय. सो आमी आमगे गोंयकारां लागीं मागताय आयज हें आमकां घडटा बट तुमकांय घडटा आसतलें मुखार सरें. केन्ना कितें प्रॉब्लम आहा मिडिया आहा तुमची, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटाय आमी, माराय फोन. पुलीस एक्शन घेयना चलता पूण एकदां मिडिया जेन्ना येता तेन्ना मिडिया कोणाच्यान ब्लॉक करूंक जायना. हें मातशें मती धरचें. थोडे म्हणटाय मिडिया लेट येतली हें करतली तें करतली. तुमी टायमार मिडियाक इन्फॉर्म करपाक जाय. मिडिया एक्चुअली आयज आमची मेसेज तुमकां पावपासून थ्रू मिडिया आमी तुमचे कडेन येयले. My name is John Philip Pereira. Basically, I'm an NGO. I've taken up various issues in Goa, filed several public interest litigations. I'm more concerned I'm looking after the illegalities around the Verna industrial estate. And all this that is happening, which Leslie Bob has said, is because of migrant influx into our villages that are damaging our infrastructure like
electricity, water, and we are only generating garbage, and we are suffering health hazard like dengue, chikungunya. Now, we are in this village of Consua, where Leslie has explained what are the illegalities that are happening. When we go to the Panchayat and explain to them, they say they don't have funds to do something, because I had one personal experience where there was garbage put on the highway in survey number 120 /1. When Pollution Control Board gave an order to remove the garbage, Panchayat said, Cortalim Panchayat said, we don't have funds. Now, suppose if the Panchayat had to come and inspect these illegal constructions, and officially, according to, if they are irregular, regularize them, they would have had plenty of funds. So why is this not happening? This is my issue. Secondly, if they are illegal, they cannot be regularized. Illegal are illegal. Irregular can be regularized under the Panchayat law. So I request these authorities like the TCP, Water Resources Department, PWD, Electricity Department, Health Center Cortalim, to come and look into this matter in the village of Consua. It is a very, very serious matter where our infrastructure, we suffer because there is over-exploitation of groundwater here, as said by Leslie Bab also. I know there are several bore wells here because I am monitoring this place also for bore wells, because I was the petition of groundwater in the High Court. I had filed a petition in the High Court on groundwater. So please, I request the authorities to please come forward. Especially I request the Panchayat of Cortalim, under whose jurisdiction this village Consua comes, because it's the ward of the Cortalim Panchayat. And I request also the courts to take so more to cognizance of this matter and please act, because we poor people cannot go to the courts. We cannot afford lawyers' fees. So I request the court authorities to please give some directions to the Panchayat and the other authorities to take action in this matter.